शारदा मंदिरच्या लागीं जो फूट ब्रिज आसा, फूट ब्रिजा कडेन आमी सध्या उबे आसा आनी तुम्ही पळयता म्हज्या फाटसून काम चालू आसा फूट ब्रिजाचेर. फूट ब्रिज ब्लॉक करपाचें काम चालू आसा. कांय दिसा पयलीं गोमंतक टिमीन हेचेर एक स्पेशल रिपोर्ट तयार केल्लो. तो म्हटल्यार फूट ब्रिज जो आसा तो कलमेला कोरोटेड जाला आनी ह्या फूट ब्रिजाचो नेमको यूज कितें आनी कित्या खातीर बांदलेलो. तर त्या रिपोर्ट तो स्पेशल रिपोर्ट केलो. त्या उपरांत दखल घेतली गेलेली आसा आनी ह्या फूट ब्रिजाचें इन्स्पेक्शन जें आसा तें GECच्या कमिटीक सांगलेलें आसा की तांकां 7 दिसान ह्या फूट ब्रिजाचें इन्स्पेक्शन करून त्यांची अहवाल जो आसा तो गव्हर्मेंटा कडेन डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट करपाक सांगलेलो आसा आनी त्याच्या उपरांतूच ह्या फूट ब्रिजाचें कितें करपाचें जावं कशें कितें करपाचें डिसमेंटल करपाचो परत रिपेर करपाचो हो डिसिजन मागीर घेतलो वयतलो. तो पर्यंत आत्ता सद्या ह्या फाटसून तुमी पळयतात काम चालू आसा. हो फूट ब्रिज ब्लॉक करपाचो काम चालू आसा. ह्या फूट ब्रिजार कोणान वयचें न्हू, कोणाक वचून अपघात जावचो न्हू, कितें जावचें न्हू म्हणून हो फूट ब्रिज ब्लॉक करपाचें काम चालू आसा. आनी हो फूट ब्रिज कितल्या दिसांनी ब्लॉक करतलो हें अजून कांय म्हायती ना. पूण सद्या फूट ब्रिज ब्लॉक जाल्लो आसा आनी 7 दिसान फुडल्या येणाऱ्या 7 दिसान हेचो अहवाल जो आसा ह्यो अहवाल CECच्या कमिटीची इन्स्पेक्शन कमिटी आसतली त्या इन्स्पेक्शन कमिटीन हो इन्स्पेक्ट करून ह्या फूट ब्रिजाचो अहवाल जो आसा तो गव्हर्मेंटाक सबमीट करपाचें आसा. त्याच्या उपरांत तेजें डिसिजन घेवपाक जाय. तोपर्यंत हो फूट ब्रिज हो ब्लॉक्ड आसतलो. तेजें काम सद्या चालू आसा. ह्या फूट ब्रिजाचे फुडें कितें जातलें हेची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV.